आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, आरसो कोंकणी मैन्याळे, उजवाड कोंकणी पंद्राळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मोटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेतांव काजारा, पायल भुरगीची रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायची वर्ल्ड 24/7 पळोवच्या सर्फ कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक नमस्कार आणि तुमकां सोमेस्तांक आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याच्या 36व्या अंगड्याक मोगाचो येवकार मागता. मोगाच्या वीक्षकून आमच्या कार्याचे प्रधान पोषक जावन आसात युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर. हरी एका अंगड्याच्या पयल्या लकी विनराक धर्मार्थ भलायकी तपासणी करच्याक फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड तांणी इनाम जावन दितात आणि तांच्या सांगाता ह्या कार्याक सहा पोषक जावन आमकां सांगा दिल्ले आसात मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स, ला केनीस केक शॉप, तशेंच आयडियल चिकन, रेक्सिन सेंटर आणि वी टेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लाइटिंग्स. मोगाच्या वीक्षकून आमी दोगी सेजरा हे कार्य पटल्या सपार तेंपात हांव कोंकणी विशयांत तुमकां जाणवाय दिवच्याक निरंतर आमगे एक प्रयत्न करन आसा आनी अशें आसतना आयच्या अंगड्यार अनेक विभिन्न आनी नवो विशय घेवन तुमचे फुडें आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याचो आयचो अंगडो सादर करच्याक हांव वाशेतां. आमचे पुर्वज सडा वचून आमची मालगडी तांची व्याप्त आसली कृषी सगोळेगार. सडावत वेळ तांणी गाद्यार करसिताली. सकाळीं गाद्या गेल्यार सांजे पर्यंत वावर आसतलो आनी भुरगीं तितलींच आसली. थंयसर वचून खेळचें आसलें आनी गम्मत करिल्लोसो वेळ पसार करचो आसलो. पूण काळ बदलता आसतना गाद्या आसल्या थंय सगळे माती व्हरून जाय तितली फ्लॅटां उब जालीं, घरां उब जालीं, बिल्डिंगां उब जालीं. ह्या दिसांनी गादो पळोवंक मेळचो आमकां भोव उणें जाला. पूण आमच्या पुर्वजांनी उपयोग केल्ली ती वस्तू आनी ताचो सांगातच तांणी गाद्यार केळिल्ली वा गाद्यार तांणी केल्लो तो वावर जरूर उडास दवरूंक जाय आनी फुडल्या पिळगेक तसली एक कृषीचें थंय महत्व येवच्या खातीर आनी तांकां ही कृषी थंय मोग येवच्या खातीर आयचो अंगडो आमी सादर करन आसा. आमच्या मालगड्यांनी गाद्या मेरेर उपयोग केल्ली विविध वस्त तुमच्या मुखार आज सवाला रुपार हांव हाडून आयला. तर आयच्या कार्याचे पयले सवाल कितें म्हूण पळया तुमच्या टीव्हीचेर. आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल आसा दोळूच एक सोबीत तस्वीर थंयसर आयल्या. दोन गाद्यांमध्ये आसची बारीक सोलोनवेची एक सुवात आनी ह्या सुवातेक कितें म्हणटात. दोन गाद्यांमध्ये आसची ती बारीक सुवात, त्या वाटेरच सडावत जावन गादो आसतना आमी सोलोवन वेता आनी हाका कितें म्हणटात म्हणून तुमकां 4 ऑप्शनां दिल्यांत. कुमेर, मेर, शेत तशेंच भात. आनी ह्या दिसांनी आतांचे जनरेशन, आतांची पिळगी गादो पळोवचे खंडीत जावन भोव उणें म्हणून तो सांगयेत. कित्याक म्हळ्यार सडावत जाणां आतां शहरांत सेटल जाल्यांत आनी सिटीर आसा म्हणल्या उपरांत खंय आमकां पळोवंक मेळचे कॉन्क्रीट रोड आनी व्हडली व्हडली बिल्डिंगां मात्र. आनी अशें आसतना आमच्याच भोंवतणी गादे आसले जाल्यार सबार वर्सां आदीं खंडीत जावन गादे आसले पूण ते गादे आतां बिल्डींग जावन थंयसर नवी 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 फ्लॅटां उब जाल्यांत. पयलो उलो हांगासर आसा डोरा टावन उलयता साय विजय टावन. सो डोराबाई विजय टावन उलोवन आसाय न्ही. विजय टावन. ओके डोराबाई, हे आमचे कार्य पयले पोटी पळोवची गी हाच्या आदी तुमी पळयलां गी? अच्छा आधी पळयला. कॉल मेळ्ळा गी तुमकां? कॉल मेळ्ळा वय. ओके आतां डोराबाई, गाद्या सुवातेक या आमी आज. गाद्या सुवातेक आपूण व्हरून आसा न्ही. येदोळचे पळयला म्हणटा पिक्चर पळयलें गे? बी ऑप्शन मेर. ऑप्शन बी मेर म्हूण सांगतात गी तुमी? बिजेर काही गादे आसात गे? आसात गी गादे बिजेंत? बिजेंत नांत. आता नांत न्ही. नांत. जावं दी डोराबाई, देव बरें करूं. आमच्या गांवांत नांत आसा. येस.
सो आयच्या अंगड्याचो पयलो उलो आसलो डोरा बिजय आणि तिणे येदोळूच सवालाक जबाब दिल्ली आसा. 2 गाद्यामध्ये आसची बारीक सोलोन वेची सुवात ह्या सुवातेक कितें म्हूण सांगता म्हणून तुमी आमकां सांगच्याक मुकलो उलो हांगासर आसा. नमस्कार तुमकां. नमस्कार. कोण उलयता? हांव ट्रेसी मेंडोनचा मुक्का. ट्रेसी मेंडोनचा मुक्का तावन. ट्रेसी बाई तुमची व्याप्त कितें? हांव गरजू सर. घरात आसचें न्ही. आता वय, घरात वय. आसचें म्हणटा आसतना जबाबदारी इल्लीशी चड न्ही. मस्त वय, वय. जबाबदारी आणि इतल्या सगळ्या जबाबदारी मध्ये इल्ले कष्ट म्हूण जावचें खंयचे? गरजू सोलून वरचे. घरात तुझं सगळ्या कष्टांचें गे. होय. कोण सकट घरा आसात तुमच्या? हांव आनी म्हजो नवरो मात्र. ओके तुम्ही दोगां आसात न्ही. होय. ओके जावं दी. आता मुक्का कांय गादे पळोवंक मेळटात गे? मेळटात सर. मेळटात न्ही. मेळटात, वय. आमी येदोळूच एक पिक्चर घाल्ले, एक तस्वीर घाल्ली, पळयला म्हण हांव चिंता. होय होय. जबाब कितें म्हणटात? बी मेर. ऑप्शन बी मेर म्हणटात गे. होय होय. कुमेर शेत भात ना सर. मेर मेर आमकां गादे आहले सुमार. तुमकां गदे आसले न्ही. तर होय, गदार होय. दुसरें कितें कितें सकट आसा गदार सांगियेत गे म्हाका. गाद्यांत बाचलो जाता. हा मागीर तरकारी करता. हा. रांदोळी करता. आता काय रांदोळी करतात गे? आता ना सर. आता मुक्का आसा. हांगा जागो ना आमकां. 10 सेंट्स मात्र. वय गे तुमचं गांव खंय? इल्लीशी तरकारी हांव गुन्यांनी माती घालून पुरो करता. आता तरकारी पुरा कोण करतात बरे डिमांड आसा न्ही. होय होय. जावं दी. देव बरें करूं ट्रेसी बाय. उलोवन खुशी जाली. थँक्यू सर. थँक्यू. ओके. पहिल्या सवाल येदोळूच तुमच्या टीव्ही पडद्यार आयिल्लें आसा. 2 गाद्यामध्ये आसची बारीक सोलोन वेची सुवात. ह्या सुवातेचे नांव कितें कितें म्हूण आपयता म्हणून खंडीत जावन आतांच्या पिळगेक कळून आसचेना. पूण जर कुटुंबांत घरांत मालगडी आसल्यार तांकां खंडीत जावन ह्या सवालाक जबाब कळीत आसा म्हणून तुमची पातयेणी. आनी ताच्या सांगाता आज हो अंगडो सादर करता आसतना गाद्यांत करसिल्ले दीस खंडीत सुमार जाणांच्या मोतींत तांच्यो तो यादी जिवाळ आसा म्हूण सांगयेत. आनी मुकलो उलो हांगासर आसा. हॅलो नमस्कार. नमस्कार. तुमचें नांव? साल्वादोर साल्वादोर बाब कंकनाडी तावन. होय होय होय. मस्त थेंब जालो गी म्हणून न्ही. हा मस्त थेंब जालो गी म्हणून. होय हुशार मातलो मी ते. आता कशी हा भलायकी? हा आसा बरी आसा सदां केसा. ओके. साल्वादोर बाब हा. गाद्यार खेळिल्लो कांय उडा आसा गी तुमकां? होय आमी ल्हान आसतना आमचे गरम करता पुरो गादी आसले आमकां. गरम करत आसले खाली होय, तुमच्या मतीर बंदोळ, अजून उडा बंदोळ. सुचत आसले खाली असल्यार होय. खाली उडा आसले गडीत आसा गी. मेर कुमेर मेर माती मार आनी गरम पुरो गादी आसले पुरो. हा तुम्ही सुमार नांवां सांगली न्ही. होय. तर आमी विचारल्या सवालाक जाप कितें? ताका मेर. ताका मेर गे. होय होय मेर होय. सोलोन होय. गेलात तर तुम्ही न्ही. होय 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 होय. ते पेजांनी पुरो वरता आमी रेडे बांदताले आमकां. हा होय. ते मेरेर बसून जेवंक तांकां. मेरेर बसून जेवून आसलें गे. जेवण ते हाडलें होय. आता कुमेर म्हळ्यार खालें मागीर. कुमेर म्हळ्यार ते काले गादी काले जाता आतां बरो खंय उडा आसा आमकां. हा पूण गाद्यार खेळिल्लो उडास बरो आसा न्ही. हा तें आसा. होय होय. देव बरें करूं साल्वादोर बाब. उलोवन कशी जाय जाली? जाय देव बरें. ओके. मुकलो उलो हांगासर आसा. नमस्कार. तुमकां नांव तुमचें? नमस्कार सर. विल्फ्रेड कल्याणपूर. विल्फ्रेड कल्याणपूर तावन. विल्फ्रेड बाब हाच्या आदी उलयलां गे आमी. आम्ही उरयला सर. ओके. कल्याणपुरान कितें करता तुमी? आम्ही कामाक वता शॉपान ऑफिसांत. ओके. ऑफिसाच्या कामाक वतात न्ही. वय सर. ओके. आयच्या अंगड्यांत आमी विंचुल्लो विशय तुमकां येदोळूच कळीत आसा. वय सर. वय. सो गाद्यांत तुमी करसिल्लो कांय उडास आसा गे ह्या दिसांनी हा गाद्यांत उडकण? ना आमकां गाद्याचे नासले. हा आमकां माडाचे तोट आसले. माडयेचे तोट आसले गे. माडाचे माडाचे. आसले. ओके ओके. हा आता हें आसा गे. ना आतां ना सर. आतां आमी दुसऱ्या कडेन शिफ्ट जाल्या. ओके. जावं दी विल्फ्रेड बाब. सवालाक जबाब कितें म्हूण सांगतात? ऑप्शन बी सर मेर. ऑप्शन बी मेर म्हणटात. वय सर. ओके. देव बरें करूं उलो केल्ला. देव बरें करूं सर. देव बरें. मुकलो उलो हांगासर आसा. नमस्कार. तुमचें नांव आनी गांव? नमस्कार तुमकां. नमस्कार नमस्कार. अमरोज डिसोजा शिरताडी. अमरोज डिसोजा शिरताडी तावन न्ही. वय वय. सो अमरोज बाब कितें व्याप्त तुमची? घरात आसा. घरात आदी कांय कृषी कांय करतल्यात गी? इंग्लिशी गाद्या आसले. कदें आसले न्ही.
होय होय कामाक जाणा येताले एखाद्यान काम करूंक वा तुमी तो काम करतला आता आम्ही बेळ म्हणाले ते दादा गादे आले हंगा सिट्टाडी गादे नात शिरताडी ना आता बेड म्हणसचे का ते तुमच्यात ना बेळ बरं म्हणाले असा असा तिल्ले इकल्या तिल्ले ओके इल्ले आसा तर इल्ले इकला आता आता होय, होय. असले आणि 1 लाख सांगात हाणी येवन 1.25 लाख म्हाका जाप दिया ऑप्शन बी मेर ऑप्शन बी मेर म्हणटात की होय होय ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक मुकलो उलो हांगासर आसा प्रकाश या प्रकाश प्रकाश बाब खंयच्यान उलयतात मी अशोक नगरतून उलयता प्रकाश दिमेल्लो अशोक नगरतन ओके खंयचे कडेन आमचें कार्य पळोवन आसा तुमगेर हांव म्हजी मम्मी म्हजी आजी पळोवन आसा ओके आता तुमी गदाक गेल्ल्यात गी होय आमच्या घरा लागीन तर आल्लो पयले एक 15-20 वर्सां पयले तेजा हांव ल्हान आल्लो ओके आं आता तेजाला त्या गाद्यांत आनी पुरो आमी केलोन आनी पुरो आल्ल्या हां आतां घरा जाल्यांत आता घरां जाल्या न्ही ह्या दिसांनी आनी एक 10-12 वर्सां जाल्यार पण गादो पळोवंक मेळचे भारी कश्ट गी म्हणून होय तेंचो बारीक कश्ट ओके प्रकाश बाब आता 1.25 लाख जाप कितें म्हण सांगतात आतां तेंचो आमी ल्हान आसतना इल्लें गुत्ताल्ल्यान मेर म्हणून सांगता बी गुत्ताल्ल्यान मेर म्हणून सांगतात न्ही होय पण ह्या कलमल्यान आल्ले कुमेर आमी मेरयता मागीर पाचकडे आनी पुरो अन्न येतलें गर्दनाच्या गोट्याक आनी पुरो ओके जाय तितले उडास आसा तुमकां न्ही गाद्यार खेळचे गाद्या आतां गर्दनाचे गोट्या कितें जाय ते पुरो घाण घेवन हाडचे होय ह्या होय दिसांनी आमकां ते पुरो एक्सपिरियन्स मेळना न्ही होय तेंचो काळ बदलला कितें करचें होय देव बरें करूं उलो केल्ला ओके थँक्यू मुकलो उलो हांगासर आसा नमस्कार नमस्कार तुमचें नांव पॅट्रिक कैकंबा पॅट्रिक गे वय वय सो पॅट्रिक बाब खंय कंबा तावन वय सो पॅट्रिक बाब आमचें कार्य कितल्या तेंपा तावन पळोवन आसा तुमी मस्त तेंपातून पळोवन आसा वस्तू तेंपा आमी हर एक अंगड्यार एक नवो नवो विशय हाडटा जर साध्य जाता जाल्यार तुमकां पसंद जाल्लो खंयचो विशय म्हण सांगियत गी म्हाका उडास आयल्यार उडास असल्यार मात्र नातल्यार ओडना मागीर तुमी करचें कार्य बरी जाता मुखल्या दिसांनी खंयच्या विशयाचेर तुमकां जाणवाय जायचें म्हण सांगतात विशय ते सांगूंक जायना ओके जर एखाद्या वेळा विशय तुमच्या मोतीक आयल्यार आमच्या प्रोग्रामाचो कॉर्डिनेटर आसा ताका तुमी संपर्क करून सांगचे जायत गे जायत ओके आता 1.25 लाख जाप कितें म्हण सांगतात बी मेर ऑप्शन बी मेर म्हणटात न्ही वय वय गॅरंटी गी चेक करूंक जाय गे ना गॅरंटी ओके देव बरें करूं ओके देव बरें करूं मुकलो उलो हांगासर आसा मानेस्त रिचर्ड लायनर आसा नमस्कार तुमकां नमस्कार नमस्कार खंय तावन उलो करन आसा आतां हांव परमनूरतान पेरमनूर तावन पेरमनूरांत कितें करतात काम करतात की तुमी हांव सुमार रिटायर्ड जावन 10 वर्सां जाली रिटायर जावन 10 वर्सां जाली आता तुमचे लागीं एक विचारचें जाल्यार रिटायरमेंट जाल्या उपरांत इल्लें आमचें काम आनी उणें जाता म्हणटात बोर जाता म्हणटात सो तुमी कशे वेळ पसार करतात वेळ पास करता सांगल्यार आमी थोडे पडले अशें टीव्ही पळोवची कांय फुडें वचचें आनी खंय जाल्यार वचून टायम पास करता એટલે दुसऱ्या घरांत इल्लें काम आसता ओके जावन ते करचें सो आमी एक्टीव जावन असल्यार कंडीस जावन मोती फ्रेश आसता भलायकी बरी उरता न्ही वय 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 सादारण बरी समजत येस आता 1.25 लाख जाप कितें म्हण सांगतात आतां ते मेर म्हूण दिसता म्हाका मेर म्हणून दिसता गे वय मेर दिसता गी ना मेर ओके मेर गे पेरमनूरान खंय जाल्यार मेर पळोवंक मेळटा गे मेर हांव पयलें गाद्यांचें काम करता गाद्या आमकां आसतलें गाद्यान काम करतल्यात न्ही आमकां ते मेर म्हूण गॅरंटी ओके जावं दी देव बरें करूं मानेस रिचर्ड उलो केल्ल्याक मुकलो उलो हांगासर आसा खंय कंबा तावन ज्योती लायनर आसा हॅलो ज्योती नमस्कार तुमकां नमस्कार सोच्या आदी फोन केला गी कॉल मेळ्ळा गी वय वय प्रायज मेळ्ळ्यान गी वय वय सो प्रायजाय मेळ्ळ्यात आनी तर प्रायजान दुसऱ्यांक मेळाचे न्ही ज्योतीबाई वय 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 ओके आता 1.25 लाख जाप कितें म्हणटाय ज्योतीबाई ऑप्शन बी मेर ऑप्शन बी मेर म्हणटाय गे वय वय आता थंयसर तुमकां 4 ऑप्शन दिल्यात ह्या 4 ऑप्शना पैकी खंयचे पुरो तुमी पळयला तुमच्या लायफांत पुरा पळयला पुरा पळयला न्ही वय तर तुम्ही ह्या टॉपिकाचे एक्सपर्ट येता म्हणून येता वय वय ओके जाऊन दी देव बरें करूं ज्योतीबाई उलो केल्ल्याक अशेंच मोग आसूं दी मोगाचो वीक्षकून हांगासर पहिला 1.25 लाख जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता
कार्यांत व्हॉट्सॲप सवाल तुमचे खातीर आमी हफ्त्याचे सवाल सादर करता. ह्या हफ्त्याचे सवाल कितें? ह्या हफ्त्याचे सवाल अशें आसा, वालीक अपुर्बायन खोलयो गुंतून तयार केल्लें हे हातेर आदी कृषी करतना पावसांतावन रक्षण घेवंक वापरतले. हाका कितें म्हणटात? परत एक पुटी आमी पिक्चर घालता, साध्य जाता जाल्यार फोटो घालयत की पिक्चर. येस, वालीक अपुर्बायन खोलयो गुंतून तयार केल्ले हे हातेर आदी कृषी करतना पावसांतावन रक्षण घेवंक वापरतले. हाका कितें म्हणटात? तुमकां 4 ऑप्शनां दिल्यांत. कटलो, सिताळ, गुरंबो आनी कोनपो. ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जवाब कितें म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचे नंबर 9380043073 आनी व्हॉट्सॲप करता आसतना नांव, गांव, जाप आनी कॉन्टॅक्ट नंबर घालून आमकां तुमी धाडचे. आयच्या अंगड्याचे पयलें सवाल आमी सादर केल्लें आसा आनी जाय तितल्या जाणांनी उलो करून मेर म्हणली जवाब आमकां दिल्ली आसा. तर मेर आमी येदोळूच विचारलेल्या सवालाक सारकी जवाब गी न्हय गी आतां पळया. आयच्या अंगड्याचे पयलें सवाल आसलें, 2 गाद्या मदें आसची बारीक सोलोवन वेची सुवात खंयची म्हणून, आनी ताका सारकी ऑप्शन आसा मेर. आनी ह्या सुवातेच्या दोनी कुशींनी कारणो जातलो आनी कारणाची चटणी भुरग्यांक मोतचुरूक जावंक बारी बरें खंय. आनी ह्या बारीक नावाक वाटेक आशिल्लें नांव तें जावन आसा मेर. आनी अजून खंयसर गादे सुवात आसात थंय एक पुटी कोणाक गादे पळोवना एक पुटी वचून विजीट केल्यार खंडीत जावन गादो म्हळ्यार कितें, मेर कितें, नीज लेवची म्हळ्यार कितें सगळें कळीत जाता. तशेंच मोगाच्या विक्षिकोनो आदल्या हफ्त्यांत आमी एक व्हॉट्सॲप सवाल विचारलेले आनी 4 जाणांनी आमकां ह्या व्हॉट्सॲप सवालाक जवाब दिल्ली आसा. सारकी जाप पळोवचो वेळ आतां. Late night drives with a bottle by your side, breaking red lights, you're out of your mind. तुझ्या खातीर रायलो जायला जावन भायर, म्हाका देखताना तूं सांगताय गोड बाय. Oh, stop with your nakre, म्हज्या दांतल्याक सांगीन रे. Stop eating my brain, don't show me your face again. I keep running back to you. रनिंग म्हणलें एक अपुर्बाचें पॉप्युलर आनी व्हायरल जाल्लें सॉंग. आनी हें पोद गुडगुडो टीव्हीन सादर केल्लें पोद. आनी हाची उतरां कोणाची म्हणल्यार सवालांनी सारकी जवाब आसा केल्विन मेनेझस. आनी आमकां धाडिल्ल्या व्हॉट्सॲप जवाबा पैकी 4 जाणांनी सारकी जवाब दिल्ली आसा. आनी सारकी जवाब दिल्ल्या मदें हांकां इनाम फावो जाता. जॉयल सिक्वेरा पालडकर अमान बाळोक जेजू मैनाळे लाभता. फियोना पॉल मिनेझस अमेंबाळ दैवीक अमृत मैनाळे फावो जाता. अल्विशा पायस विटलाक अर्सो मैनाळे फावो जाता. अरुण पेरमानूर उजवाड पंद्राळे. तशेंच डेनियल ओमजूर आमचो संदेश मैनाळे. डॅरन फजीर रेगिस्तानांतले फुल. जुलियन डिकुन्ना इजे किमू स्टानी बेळासो काणयेचो पुंजो आनी नॉलन मंगळूर हाका सेवक मैनाळे लाभता. आनी कोणाच्या नांवार आनी एड्रेसार तुमची वर्गणी पावीत करीजे म्हणून येदोळूच दिल्ल्या नंबराक तुमी संपर्क करून तिळसूचे. आनी विशेष जावन सर्व विनर्स लागीं घालती विनंती, एका हफ्त्या भितर तुमचें प्रायज आमच्या स्टुडियोक येवन तुमी काण घेवन व्हरचें. थोडी 2-3 म्हयने उपरांत येता. 2-3 म्हयने उपरांत येता आसतना खंयचो एपिसोड म्हणटना इल्लेशें कश्ट मारतात तुमकां सांगूंक की त्या खातीर एका हफ्त्या भितर हर एका अंगड्याचे विजेत कोण आसात तांणी आमच्या स्टुडियोक येवन तुमचें इनाम तुमी व्हरचें. तर खरी आमी आतां मुखारसून व्हरता आसतना आमच्या मलगड्यांनी उपयोग केल्ल्या गाद्या सुवातेर तशेंच कृशी करता आसतना तांणी वापरलेल्या संगती विशयांत आज आमी जाणा जाता आसतना आयच्या अंगड्याचें दुसरें सवाल कितें म्हूण पळया. माथ्याक सडावत जावन हें दवरचें आमी पळयतले हांव काम करता आसतना. आनी माडयेच्या
पौलेन तयार केल्ल्या मातयेक दवरच्या ह्या वस्तूक अशें तें नांव कितें आनी तुमकां ऑप्शनां दिल्या ऑप्शन्स अशी आसा पयलें ऑप्शन आसा खंडी सेकंड आसा गिंडाळ मुंडास आनी तोपी आनी जबाब दिवच्याक हांगासर उलो आसा नमस्कार नमस्कार नांव तुमचें म्हजें नांव लॉरेन्स म्हणून लॉरेन्स खंयच्यान उलो करतात हांव उडपीकार उलयतां उडपी हय ओके लॉरेन्स बाब सवालाक खातीर आयिल्ले एक पिंतूर पळयलें गे तुमी हांवें पळयलें सर ओके कितें म्हणटात ताका नांव खंडी म्हणटात खंडी म्हणटात गे हय तुमी कांय वापरलां गे हय आमच्या आपाचे कडेन बेसाय आसली हां तशें ल्हान भाव आसा आज कॉल केल्ली हरी एकली बेसाय करत आसली गे म्हणून न्हय हय ते आमची मार्केटींगची न्ही मालगड्याचे न्हय आतां हें आसा गे काय आता खंय सर आता पुरा बिल्डींग घरा पुरा आतां उडुपी रिगादो पळोवंक मेळचें बारीक कश्टांचें गे म्हणून भारी ओके जावन दी तुमची व्याप्ती कितें हांव घरात आसा तुमी घरात आसात न्हय ओडना हय. देव बरें करून उलो केल्ल्याक खुशी जाली उलो ओके मुकलो उलो हांगासर आसा नॉर्बर्ट डिसोजा लायनर आसा हॅलो नमस्कार तुमकां नमस्कार सुमानेस नॉर्बर्ट खंय तावन कॉल करन आसा तुमी बांबेल टावन बांबेल हय हय सो हें बांबेल म्हळ्यार केणे पुत्तूर लागीं गे ना ना बंटोळ हां बंटवळ बांबेल न्हय मोडांक खाप पडटा मोडांक खाप पडटा ओके ओके जावं दी सो बांबेल तावन तुमी उलो करन आसा दिल्लें तुमच्या विशयान सांगा तुमच्या फिरगस घरांक इल्लें कळोवन दी खंयचो नॉर्बर्ट आहा म्हणून कितें करता तुमी आम्ही घरात असते तोट आसा म्हणजे इलेक्ट्रिशियन पयलं भायर आहलो इलेक्ट्रिशियन काम करना आहलो आतां तोटार पुरा कितें पुरो आसा तुमच्या आता पयले काय आशिल्ले आतां तोट जालो माडयो माड आनी माडयो माड आनी माडयो आसा मिरी आसा माडयेच्या विशयान विचारले आसा वलाक तुमी जोगतो व्यक्ती तर न्हय जाप कितें म्हणटात ये खंडी ये खंडी म्हणटात गे वय आतां ते आनी 3 ऑप्शनां दिल्यांत सर त्या 3 ऑप्शनां विशयान कितें सांगूंक आशेतात गी गिंडाल म्हळ्यार कितें हय ये खंडी आता माते आसा ती मुंडाची मागीर मुंडास बांदून मार खंडी वताचे वयर मुंडास दवर न्हू खंडी दवरचें गे वय खंडी दवरची ओके जावं दी तुमकां तर एक्सपिरियन्स आनी बरें आसा न्हय देव बरें करूं उलो केल्ल्याक नॉर्बर्टा मुकलो उलो हांगासर आसा नांव तुमचें वलेरियन डिसोजा मानेस्त वलेरियन खंय तावन उलो करन आसात हांवें पयशे करता सर कुलशे करता न्हय पयले फावटी तुमी उलो करचे हाच्या पयलें कॉल केला ना एक 8 महिन्या पयलीं फोन केला ओके 7-8 महिने जाले गी म्हणून न्हय हय 7-8 महिने जाले ओके आमच्या कार्या विशयांत कितें सांगूंक तुमी अशें येतात काय ना आणि प्राइस असले आणि 8 असले 10 प्राइस केल्या बरं म्हणून चिंता आतां 16 असले प्राइज पावना न्ही आनी इल्ले करीचे गे आणि 2 चक्की केल्या बरं आहे सर पळय गे पळया तुमचे मागणे आयकून कोणी प्राइज दिवंक रेडी आसात गे पळया जायत गे तर कॉम्पिटिशन आनी किल्ले सडटाले तबळ न्हय हय हय ओके आतां सवालाक जाप कितें म्हणटात हांव तिचे खंडी म्हणून सर खंडी म्हण सांगतात हय हय ओके देव बरें करूं मानेस्त वलेरियन उलो केल्ल्याक दुसरें सवालाक जबाब दिवच्याक फुडलो उलो हांगासर आसा हॅलो नमस्कार नमस्कार मॅक्सन सिक्वेरा मॅक्सन खंय तावन उलयता साय फळनीर टावन मॅक्सन फळनीर तावन कितें करताय मॅक्सन तूं हांव कृषी करना आसा सो कृषी करन आसाय फळनीरान फळनीर नाही आमी गांवांत कृषी करना आसा फळनीर रावता आमी टेम्पररी ओके गांव तुमचो गांव पालडका सो पालडका ओके आज सगळीं कॉल करची एकच कृषी करची वा घरा कोणी कृषी केल्ली आसली गादय आसलेत न्हय यस यस वय 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 सवालाक जबाब कितें म्हणटाय खंडी जाप खंडी म्हणटाय गे वय सो तुवें काय वापरलाय गी ती साहेत सच सांगचें जाल्यार आमी वापरनातले ती भायल मनशां वापरतालीं आमी आनी कितें वापरतले ताजे वयर थोडे कडेन खंडी वापरतात पूण दादले मनीस आनी कितें दुसरेंच वापरतले ताजें नांव तुमी फुडलें वय 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 ओके मॅक्सन देव बरें करूं उलो केल्ल्याक वस्तू माहे तुवें आमच्या सांगात वांटून घेतली आज मुकलो उलो हांगासर आसा नमस्कार नमस्कार नांव तुमचें नाव नांव कळोना म्हाका
ग्लॅडविन. ग्लॅडविन शक्तीनगर तावन ने. वय वय. आता सवालाक जाप कितें म्हणटाय तूं? ऑप्शन ए कंडी. ऑप्शन ए खंडी म्हणटाय. खंडी तुवें पळयलाय गी आमी आज टीव्हीर घालच्या पयलें? ना मुजो आब तोटान पुरा येताना यूज करनालो. आप बरो यूज करनालो गी? तुका काय दिल्या गी? तुवें काय आपल्याला विचारलें गी म्हाकाय जाय म्हणून? वय गे जायत ग्लॅडविन. देव बरें करूं. उलो केला का? ओके थँक्यू. मुकलो उलो हांगासर आसा. अनसिया लायनर आसा. हॅलो हॅलो अनसिया. हां अनसिया खंय तावन कॉल करना साय? नीट पडली तावन. ओके अनसिया कोण सकट आमचें कार्य पळोवन आसा तुज्या सांगाता? फॅमिली सकट. सगळी फॅमिली पळोवन आसा न्ही. प्राइज म्हणल्यार कालें करताय? कोणाक प्राइज दिताय? म्हाकात. तुकात गे? वय. सवालाक जाप कोणें सांगून दिली तुका? ते म्हाका नाव गोतालें. नाव गोतालें. तर जाप कितें म्हण सांगचें? खंडी. खंडी म्हणटाय न्ही अनसिया. वय. देव बरें करूं उलो केल्लाक. आनी हांगासर दुसऱ्या सवालाक दिवंक असोय वेळ हांगासर समता. हफ्त्याचे सवाल परत एक पटी तुमचे खातीर टीव्ही पडद्यार आमी घालता. वालीक अपूर्बायेन खोलयो गुंतून तयार केल्लें हें हातेर आदीं कृशी करतना पावसांतावन रक्षण घेवंक वापरतले आनी हाका कितें म्हणटात? ऑप्शन्सां तुमकां दिल्यांत. खटलो, सिताळ, गुरंबो आनी कोनपो. कितें जवाब म्हणून तुमी आमकां वॉट्सॅप करूंक आसा. वॉट्सॅप करूंक आसचें. नंबर तुमच्या टीव्ही पडद्यार येवन आसा 9380043073. माडयेच्या पौलेन तयार केल्ले एक माथ्याक दवरचे वस्तू ह्या विशयांत आमी सवाल घाल्ले आसा. सारकी जवाब पळोवचो वेळ आतां आयलो. माडयेच्या पौलेन तयार केल्ल्या माथ्याक दवरच्या ह्या वस्तूचें नांव कितें आनी सारकी जवाब आसा खंडी म्हणून जवाब दिल्ली आसा. आनी कॉल केल्या हर एकल्यांनी सारकी जवाब दिल्ली आसतना तांचें नांव आमी दोगी सजरा हाच्या लकी बावलाक आमी येदळूच घाला. आदल्या हफ्त्यांत आमच्या कार्याचे विजेत हांगासर आमच्या स्टुडिओक येवन तांचें इनाम तांणी काण घेवन गेल्लीं आसात. तर तांची झलक एक पळोवन येवया. तर आयच्या अंगड्याचे तिसरें सवाल कितें? खंयच्या विशयांत आमी आज तिसरें सवाल विचारता म्हूण पळया. आनी हे तिसरें सवाल पळयता आसतना आदल्यो यादी तुमच्या मतीन खंडीत जावन येवंक पुरो म्हूण सांगून तिसरो सवाल तुमच्या मुखार सादर करता. आनी तिसरो सवाल अशें आसा. उतरून वचोवंक वाळाक आड घाल्लो रूख हाका कितें म्हणटात? एका कडेन आनी एका कडेन उतरून वचा खातीर आड घाल्लो एक रूख आनी त्या रुखाक कितें म्हणटात म्हणून आमी तुमकां सवाल येदळूच विचारलेलें आसा. आनी ताका जाप आसा. 4 ऑप्शन आमी तुमकां दिल्यांत. ऑप्शन्स अशीं आसात. सांको, आठफळे, पांपाळे आनी आकाडो. आयच्या अंगड्यार आदीं वापरतल्यो विविध साहित तुमच्या मुखार आमी घाल्लीं आसात. आनी दुसऱ्या सवालाक आमी सांगता आसतना आमी तुमकां कंडी विशयांत आमी सांगिल्लें आसा. आनी हें कंडी सडा वचून बातलूयतना गाद्यार वापरलेलें आमकां पळोवंक मेळटलें. ह्या दिसांनी उणें उणें जावंक आयलां. कितें म्हळ्यार गादेच आमच्या भोंवतणींत नपेंच जावन आयल्यात. आनी अशें आसतना तिसऱ्या सवालाक जवाब दिवच्याक आमचे मदगांत उलो आसा. हॅलो हॅलो नमस्कार. नमस्कार. नांव तुमचें? नतालिया डिसोजा. नतालिया खंय तावन? कुलशेखर तावन. सो नतालिया बाय कुलशेखर तावन. हाच्या आदीं खंय कॉल केला गी तुमी? वय वय वय. प्रायझां मेळ्ळ्यात म्हण की? वय वय कितली मेळ्ळ्यात? एक पटी मेळ्ळा. सो एक पटी प्रायझ मेळ्ळा न्ही. नतालिया बाय येस. आयच्या अंगड्याच्या तिसऱ्या सवालाक कितें जाप म्हणटात? पांपाळे सी. पांपाळे म्हणटात गी. वय. सो तसले एक आड घाल्ल्या रुखा वयर काय चलोवन तुमी गेल्यात गी? गेल्या खंय? वसाचे जाल्यार थोड्या कडेन पांपाळे उतरून वसाचे पडटले. थोड्या कडेन पांपाळे उतरून वसाचें म्हणटा तुमी न्ही. वय. पण तुमी दिल्ली जबाब पांपाळे सारकी गी ना गे म्हणून देव बरें करूं उलो केल्लो. देव बरें करूं. मुकलो उलो हांगासर आसा. शिरताडी तावन. नमस्कार. नमस्कार. नान्सी बाय न्ही. वय. ओके. सो आज शिरताडी तावन दुसरो उलो गे म्हणून.
लास्ट टाइम म्हाका मेळिल्लें प्राइज मेळ्ळें न्ही तुमकां प्राइज मेळून उलोवंक मेळिल्लें उलो आन्सर मेळ्ळें करेक्ट उलो मेळ्ळें म्हणून ना प्राइज मेळ्ळ्यार इल्लेशें गॅप तुमी दिवचे कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्यांक प्राइज मेळाचें म्हणून नॅन्सी बाय शिरताडीन तर कितें चलोवन आसा आतां शिरताडींत कालें खालें चलोवन आसा की फेस्तां काय आसात की तुमची आज 108 चलता आठ चलता की तुमी काय वतात की आठाक ना 8 वचून आसतना कितले ते वर्सां जाले ना ल्हान आसतना 50 पैसे दिवन गेल्ले ओ ल्हान आसतना एंट्री फीस पुरो आसली आतां एंट्री फीस आनी ना 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 ओके नॅन्सी बाय सवालाक जवाब कितें म्हणटात पंपाळे पांपाळे म्हणटात गे वय ओके देव बरें करूं नॅन्सी बाय उलो केल्ल्याक जाय ओके ओके थँक्यू मुकलो उलो आसा हॅलो नमस्कार नांव तुमचें आमचे प्रवीण कुटिन्ना सो प्रवीण कुटीना खंय तावन कुट्टार कोण कुत्तार कोट्टार कोट्टार ओके सो प्रवीण बाब कितें करतात तुमी बाबती कितें तुमची आमी भायर गांवांत काम करना आसा वय गी आतां रजा आयल्यात गे वयर आयले हांगा तोटी आसा ओके तोटी आसा न्ही माडयेचे तोटार कितें सकट आसा तुमच्या तोटार माडयेचे आसात माडयो आसात आनी इल्ले नाल्ल आसात कोण काम करता तोटार कामाचे एक आसात कामाचे कामाची आसात न्ही हय तुमी परगांवार तोटार हांगा वावर करूंक आसा आनी तुमची कुटामी हांगाच आसा म्हण दिसता वय हांगाच आसा तर सवालाक जाप कितें म्हण सांगतात ते पंपाळे पांपाळे म्हणटात गे तुमच्या सी, तोटार सी, खंय पांपाळे. पांपाळे आसा गे वय आमच्या तेणे व्हळ आसा तांतून दवरलें पळयलां ओके सो तुमचं तें आसचें व्हडला की तशेंच रूख आड घाला न्ही वय रुखा पर्यंत येन दवरना ताका पंपाळे आमी म्हणटा ओके पांपाळे म्हण सांगतात म्हणटात ओके आड वय. फोडलें जावचें ना गे आनी एक आड फोडलें म्हणून एक ऑप्शन आसा पळया कितें म्हणटा ताच्या विशयान ना ते न्हय ते दुसरें तें दुसरें म्हणटात गे वय ओके जावन दी देव बरें करूं उलो केल्ल्याक मुकलो उलो हांगासर आसा रिना लायनर आसा सो रिना डिसोजा शक्तीनगर तो नमस्कार तुमकां नमस्कार सो रिना बाय नमस्कार आतां वय. सवालाक जवाब कितें म्हण सांगतात ती पंपाळे सी पांपाळे म्हणटात गे वय वय इल्लें वय बदलून जाल्यार बदलिया तुमकां मात ना, विचारता तेंच. पुराय सारना इसर ना तेंत पांपाळे तो म्हणटात न्ही वय 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 ओके देव बरें वय. करूं रिना बाय उलो ओके केल्ल्याक देव बरें कर ओके ओके आनी आईच्या अंगड्यांत तिसरें सवाल आमी दोळोवचो सदार केल्लें आसा एक बरीशी तस्वीरी घाली आनी ताचे सांगता सवाल दिले आनी ह्या सवालाक जवाब दिवच्याक मुखार हांगासर उलो आसा नमस्कार तुमकां हॅलो नांव तुमचें फ्रँकी फ्रँकी आमकां येता न्हू हांव हांगा बेंदुरतांत सो फ्रँकी आम बेंदूर तावन उलो करतात कितल्या वर्सां जावन तुमी बेंदूर आसात हांव सुमार वर्सां आसा जाल्यार म्हजे बायलेचे कुटुंबाचे घर तोकूर आसा तोकूरतना आमी पंपळ्यान चलून गेल्ले आसा काली पोरी गेलो इतारा फेस्ताक ओके ओके तुमी पोर फ्रेश पांपळांतून चलून गेल्यात मात्र तर न्ही वय 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 पोरा इतारा गेल्लो हांवें ओके त्या खातीर तुमी पांपळ्यात म्हणटात गे म्हणून जाप वय वय सारकें वय ओके देव बरें करूं तुमच्या प्रकार पांपळे म्हणून सांगला पळया सारकें ना गे म्हणून ओके ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक आनी मोगाच्या विक्षिकोन आयच्या अंगड्याक जाय तितलीं कॉल्स आमी काडचे प्रयत्न दळपुरयान केल्लीं आसात आनी की कॉल्स खंडीत जावन येवन आसात जाय की तुमी दिल्लो तो मोग आनी सहकाराक आमी सदांच ऋणी जावन आसा आनी तुमी दिल्ल्या त्या मोगाक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी अशें आसतना फाटल्या लागीं 7-8 म्हयन्यां तावन हें कार्य तुमच्या दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर सदर जावन आसतना मुखल्या दिसांनी आमच्या कार्यांत कितें नवें जावन तुमी आशेतात आनी ताच्या सांगाता खंयच्या विशयाचेर आमची सवालां जायचे म्हणून तुमकां बघता तें तुमी जरूर आमकां तिळसियेत आमच्या कार्याच्या कॉर्डिनेटराक तुमी संपर्क करचो आनी मुखलो उलो हांगासर आसा हॅलो नमस्कार नमस्कार हांव लॅन्सी लोबो उरवातो लान्सी लोबो उर्वा तावन न्ही जवाब कितें म्हणटात जवाब सी पंपाळे ऑप्शन सी पांपाळे म्हणटात गे वय 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 ओके देव बरें करूं लान्सी आम उलो केल्ल्याक मुखलो उलो आसा कुलशेकर तावन मोनिका बाय लायनर आसा मोनिका बाय नमस्कार तुमकां नमस्कार तुमकां आतां सवालाक जवाब कितें म्हण सांगतात पंपाळे पांपाळे म्हणटात गे वय वय ओके देव बरें करूं ओके उलो केल्ल्याक ओके ओके
आणि मोगाच्या वीक्षकांनो परत एक पोटी ह्या हफ्त्याचे सवाल तुमचे खातीर आमी टीव्ही पडद्यार घालता आणि हफ्त्याच्या सवालाक खरी एक लागी जबाब धाडूंक अवकाश आसा. वालेक अपूर्बायान खोलयो गुंतून तयार केल्ले हे हातेर आदी कृषी करतना पावसांतावन रक्षण घेवंक वापरतले आनी हाका कितें म्हणटात. तुमकां 4 ऑप्शन आमी दिल्या. खटलो, सिताळ, गुरंबो आनी कनपो ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचें. व्हॉट्सॲप करेचे असले नंबर 9380043073. तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो तुमच्या सुमेस्तांच्या सर्व वीक्षकांच्या आणि लोकांच्या विनंते काल बापाचे पुताचे नवी हे फिल्म परत एक पोटी प्रसार जावच्याक मुवी थिएटरांत आयते आसा. बरात मोलांत ह्याच जानेवारीच्या 31 तारखेक आणि फेब्रुवारीच्या 1 तारखेक म्हणजे ह्याच सोनवारा आणि आयतारा. सोनवारा संजेर 7:30 वरार आणि आयतारा संजेर 5 वरार भारत सिनेमास मंगळूर हांगासर प्रदर्शित जातलो. आजच तुमची तिकेट बुक करा. लिमिटेड सीट्स मात्र आसा जाल्ल्यान बुक माय शोवाक तुमी वचून थंयसर तुमचे तिकेट अमानत कर्ण बुक कर्ण हे फिल्म तुमी पळोवचें. एका पुर्बाचे पिंतूर बापाचे पुताचे नवी. तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो आयच्या अंगड्यांत आमच्या पुर्वजांनी आमच्या मालगड्यांनी उपयोग केल्ली विविध वस्तू गाद्या मेरेर वावर करता आसतना कृषीचें काम करता आसतना वापरलेली विविध साहित्य आमी तुमचे मुखार खाणयोन आयिल्लीं आसा आनी तिसऱ्या सवालाक सारकी जबाब कितें म्हूण आतां पळया. उतरून वचोवंक वळाक आड गेल्लो रूख आदल्या काळार सबार कडेन संख्या बरी एक संकोवा बरी हे वापरतले. एका कडेन तो आनी एका कडेन उतरून वचोवंक आतांय कृषी जाग्यांनी अप्रूप पळोवंक आमकां मेळटा. रुखा बदलाक माडी सडावत वापरतले आनी ताका सारकी जबाब आसा पांपाळ्ळें. आनी हांव चिंता आयच्या अंगड्यांत तिनूय सवालांक कोणें सक्कड उलो केला आनी दिल्ली जबाब मात्र आसाने सारकी जबाब हर एका कॉलरान. त्या खातीर आज बाऊल सगळो भरला. बाऊलार जाय तितलीं नांवां आसात पूण प्रायजां आसची 6 प्रायजां आनी ह्या 6 प्रायजां कोणाक मेळटा म्हूण आतां पळया. सो पयली चीट आसली सगळी चीट कलोन हांगासर काडटा आनी नांव आसा रिचर्ड पेर्मनूर. मानेस रिचर्ड पेर्मनूर तुमकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड मेळटा. तुमी थंयसर वचून धर्मार्थ भलायकी तपासणी करयेत आनी भलायकी तुमची सडयेत. नेक्स्ट चीट अनसिया निटपळ्ळी मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट हांचे तुका इनाम लभता. अनसिया कंग्रॅच्युलेशन्स. मुखलें इनाम आसा लाकिनी केक शॉप हांचे इनाम कोणाक मेळटा गी म्हळ्यार विल्फ्रेड कल्याणपूर तुमकां लाकिनी हांचे तावन केक तुमकां इनाम जावन फावो जाता. मुखलो उलो रेक्झिन सेंटर हांचे तावन इनाम मानेस्त वलेरियन कुलशेकर. हांव चिंता मानेस्त वलेरियन म्हणलें प्रायज इल्लें सडयचें म्हणून प्रायज 6 आसतली. मानेस्त वलेरियनाक प्रायज मेळ्ळें आसा तुमकां परबी पाठयता. मुखार आयडियल चिकन हांचे गिफ्ट वॉचर कोणाक फावो जाता म्हूण पळया. मॅक्सन सिक्वेरा फळनीर मॅक्सन तुका आयडियल चिकन हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता. आनी मस्त नांवां आसात पूण त्या सर्व नांवां पैकी एक नांव काडटा आनी तें नांव आसा पॅट्रीक कैकंबा. मानेस पॅट्रीक कैकंबा तुमकां विटेक इलेक्ट्रिकल्स आनी लायटिंग्स हांचे तावन एक अपूर्बाचें इनाम तुमकां लभता. आनी कोणाक प्रायजां मेळ्ळ्यान दयाकर एका हफ्त्या भितर आमच्या दफ्तराक येवन तुमचे प्रायज तुमी काणी घेवन वेचे येता आसतना दयाकर फोटो ID हाडूंक विसर नाकात. आनी हो जावन आसलो आयचो आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याचो अंगडो. जाय तितली माहिती तुमच्या संगाता वांटून घेतली आनी तुमकां ही माहिती गरजेची तशेंच उपयोगाक पडली म्हूण हांव पातयेवन आयचें कार्य हांगासर अखेर करता. आनी हें कार्य विक्षण केल्यार तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. तर येवच्या हफ्त्यांत नव्या विशयाचेर नवी सवालां काणयोन परत हांव मेळटा. तवळ पर्यंत मोग उडास हांसो सदांच आसूं. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा
वेदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा